संत सखुबाईल काणी करवीरपूर म्हणले गावांतू कृपणाराय म्हणले ब्राह्मण होता. तक्का लग्न झालं होता. त्याला बायलील नावच गयाळी म्हणून. ती नावा तक्क गयाळी स्वभावाची होता. त्यान झगडी करचे, कारण असे आजूबाजूला कलगी वाद घालचे, घरा का मोठं घालगी करसूचे, घो मारे काही किंमत नसले वस्तू सती का तर घो बी ती खोंदून घेऊन होता. आणि त्याला तर घो भारीची कंजूस नाव आता कृपण होतं. ज्याला बी त्यांनी बरे करून घेणं संसार करतो उरताय. तांका ओदुरावे म्हणलं एक चालू होता. ताका शिक्षण त्याची तो बी बापेल वर शिकायची भटपणाने करताची होता. ताका बी तशी ओदुराय म्हणून ओदुराई होता. कसं नाही त्याची बुद्धवंत काय म्हणले ना अंगात एक दड्ड पापी सवरता चालला हे ती आम्हा बाप्पा पूत कर एक संसार करता उरताय. म्हणता हो चाललो होडी होता. तो कृपणा रायो पुता लग्न कर का म्हणून विचार करता. ते ओदुराया लग्न कर का म्हणा रे ते आजूबाजू गावची कोणी त्यांना चली दिवचे आहे ना मुखार ते कृपणा राय कसं करत की म्हणा रे पुता लग्न कर का म्हणून चली सच्चा बाहेर सरता. फिरता अशी तर पंढरपुराला गोचून पावता. ते पंढरपुराला एक सान गावांतू एक बरी चिल्ली असा हुशार बुद्धवंत म्हणून त्या कळता. तो ते गाव होता. थंय वचून घेऊन तर चौकश करता. त्याने एका भटमामाल चल्ली सखुबाई म्हणून असा. ती शिकील विद्यावंत असा, बुद्धवंत असा आणि घरकामात अगदी हुशार सात्विक स्वभावाची म्हणून टाका ते गावचे लोक सांगतात. त्यांनी घरचे पावता तो बदना प्रतिकेल बापाई हो बी एक ब्राह्मण नव्हे हा काज राहते ती करता जेवणा बराबर घेता. जेवण ज्यांना पडा ना त्यांना उलत बसेल त्यांना तर चलेल बापाई विचारता तू कोण हो खंच्या नाही किती खंच कामा खाती राहिलो विचारता. हो सांगता आपण करवीरपुराला घेऊरता ओदुराई म्हणे चाललंस आपण आपल्याला पुता खातीर बरी चेली स्वतःला हांगा आम्ही घरात बायला एक पूत मात्र म्हणून सांगता. ते चेली बापाय कसं दिसता बरं झाले आपणा धुवेक त्या चेल्ल्या दिले धू सुकान उरताले आणि घरात काही मस्त लोक नांचे तर आपणाला धुवेक त्याला पुतावरची लग्न करच्या का हो म्हणून सांगता. लग्नाचे उतरवटे जाताची तशी ते सखुबाई ते ओदुराया देवी बरे मुहूर्तार एक दिवस लग्न जातात. ही चेल्ली लग्न जाऊन घोवा घर येतात. ती नंतर केना कुळार वच्चे ना पाप म्हणे हे लोक सोडणार ती कोचाक ही घर आहेत ना ही बरे गुणाची मांगेल मनातक मावाल मनातक घाल मनातक खिणवागचे घरातलं काम मोठं करचे अगदी सुशील स्वभावाची होती चेले जेले रे ती बरी देवाली भक्ती तांगेल घरा बागला तुला कोणाची वत असताना देवाल भजन सांगला ऐकूचे तांका आपण घेणं भिक्षे दिवचे नाही तांका आपण घेणं त्यांनी कोण दिवचे माहिती गेलो टू गुण आवडतंय सांगितलं शायकत ही चेल्ली कसं हे गेले कसं नक्रशे अन्नाची सुशील गुणाची म्हणून माहिती बद्दल खुशी उरता जेला रे हिण ते लोक आपण घेणं आदर सत्कार करचे पडून तिक्का आणि ते कृपणार आहे का एक न म्हणे चुरचूर साम गेलो तो वता खर्च जाऊन म्हणून ती हाका सुन्याक सांगता तसं कर नका आमका आवडना तसं कोण आपण दिलंय म्हणून छंद कोण सांगता. दिल हे पाप पैन धरून ते देवाल ध्यान भजन असं मस्त प्रीती का स्तोत्र सांगते माई मावत छंद का सांगताय तसं कर नका म्हणून ही कसं नाही त्यांना जबाब देना दिलं रे हरिभक्त लोकांना घरात राजा निवत असताना ती दक्षिण दिवशी करता उरता माहिती झोर कोण सांगता कर नका जलेबी कसं नाही तर का प्रतिक्रिया देना कडे ती मारन सांगता सुने का त्यान बी ऐक ना कडे पुत्ता शिकून येता पूत बी तिका बायलीक मारचे करचे ओटो करता शिकेल त्यांना जलेबी ही गेल गुण सांगना उलटा ती देवाला रडची ते नाही देवा अशी कसल्या करतात मग हे लोक हांगेल मनात खा वागता तुझे एक थोडे ध्यान करचा का तुझे भजन ऐकचे हे लोक दिनात नाही मेलखांची पापा ही शिक्षा म्हणून ती देवाला रडची ते नाही म्हणून आणि कोणाला कसं सांगची ना दिलं रे आजबाजू लोक होती उदका आणि नाही गेल त्यांना ती सांगतात हय गो सखुबाई तू कसल्या तुला मायना मावान दिल त्रास सहन करता गव्हाला मार कसल्या खाता तू कुळार गेला जाय नावे कसल्या हांगेल वर्षी उरता मग ती का दिवात सांगतायची दिल हे कसं म्हणते ना तशी काय ना बा त्यांनी कसं नाही केलं मी गेले बरं नव्हे मी गेली माई मावती मी गेलो होत हा कुळार कसल्या वरचे तेव्हा मी गेल बाप्पा का आम्हा त्रास दिवच्या वे इकडे धुव गोवा घरसून आयली म्हणून गावंतला का तांका ही सुचाक वय
म्हाका हांगा खूश आसा, हांव हांगे बरशी करता, तांकां देवान बुद्धी दिवं का म्हूण हिणें त्या लोकांक सांगचें. तेन्ना लोकांक पावशीच तिगे बदल ते देवान शिका बर देव तशें करका, हिगेल घरान तूं लोकांक मन परिवर्तन करता म्हणून ते लोकांनी उलंघायचे एकमेकाले. अशी उरता आसतना कसं येता की मारी एक दीस कार्तिक एकादशी येता लागीं. तेन्ना तांगेल गांवच्यान सुमार लोक पंढरपुरा वचच्या भायर सरताय. हिका कळत ती खबर. तेन्ना एक कार्तिक एकादशीक विठ्ठलाले अगदीची उत्सव चलता पंढरपुरांत. देवाक मस्त नमुन्यान अलंकार करताची, देव भारी छंद दिसता म्हूण ते लोक आनी उलयतात न्हय. तेन्ना ही आयकता सखूबाई. ती कसं दिसता हांव बी वचका तेन्ना ते एकादशीक देवाक केल्लो अलंकार पळोवका, विठ्ठलाल दर्शन घेवका, पांडुरंगाला आशिर्वाद घेवका म्हूण तिका दिसता. म्हूण ती कसं करता की म्हळ्यारी एक दीस न्हंयक उदकाक म्हूण गेली उरती. ते सुमार लोक वारकरी लोक ते पंढरपुरा वचच्याक विठ्ठलाले नांवाचे एक गजर सांगता वता उरताय. तेन्ना विचारतात तुमी खंय वताची म्हूण. तेणी म्हणटा आमी पंढरपुरा वताची, कार्तिक एकादशी येयली न्हय म्हूण पांडुरंगाला दर्शन घेवचें वता आसाची म्हणटात. एक आपण बी वचका तांगे बरशी म्हूण एक मनांत येता. आनी ती तेन्ना कसं करता की तिगेले एक मैत्रिणी सांगता बाजू घरचे, तुमी मांयक सांग हांव पंढरपुरा गेल्या म्हणून आनी हांव वता सांगे बरशी म्हूण ती ते दिंडी बरशी वच्चा सुरू करता. तिगेली ती मैत्रीण घरा वच्ची न्हू, तिगेले मांयक सांगता तुमगे सून पंढरपुरा वता म्हणून ते पंढरपुरा वच्ची दिंडी बरशी वता आसा, तुका सांग म्हूण सांगलें ती न्हय म्हणटा. मांयक असल राग येता की म्हळ्यारी हातां आशिल्लें काम थंय सोडता आनीक भायर येवन पुता सांगता पळयल रे वदुराया तुगेले बायलील कम्मा ती हांगा घर दार सोन घे न्हू, आमी कोणा विचारच पे न्हय पंढरपुरा वच्च्या भायर सरला खंय वचून घेवन ताणून हाड तिका म्हूण पुता सांगता. तो कसो करता मागीर धड धड धांवता वता. पळयलें ताका दूरच्यान बायल वता अशी दिसता. बेगीन धांवन धांवन वता आनी सखूबाईले केंसां घट्टी धरता आनी वेगा कोणा विचार वतास तूं, तुका कसं न्हय विचारताल करताल कोणी नाच वे चल घराक पंढरपुरा वतके, पंढरपुरा वतके खंयचपुरा वतके यो म्हूण धरत धरत हाडटा तिका घरा घेवन येता. ही पाप रडतो वयता. घरा येयलो वगी उरना हो येवन घेवन तिका खांब्या बांदून घालता. हांगार हांगा तुगेले विठ्ठलाल दर्शन घे मन दुखो तशें मस्त उलयता. ही पाप दोळ्यांतलें उदक काडटाची कसं न्हय उलयना अशें वगी रपता. हो ती चरचरी बांद खांब्याक आनी ताका कामां वता. देव वयल्यान वैकुंठान तुला हेवटू पळयता उरता. ताका तिगेले पाप दिसता सखूबाईले. हिका कशी पूण करून हिका पंढरपुरा व्हरून हाडका, ही म्हगेली इतलो भक्ती करता न्हय म्हूण देवा मना दिसता. तो माया रुपी न्हय तो कसो करता की ते दीस सुमार मध्यरात्री लागीं तांगेले घरा येता आनी एक बायल मनशेले रूप घेवन रपता आनी सखूबाई बांदील कडेन येता. हिका मात येना तो कशें येयलो म्हणून हो म्हळ्यार बायल मनशेले रूप न्हय. ही म्हणटा कोण गा तूं हांगा कसलो येयल्या आमगे घर म्हणटा कांय ना गो हांव हांगा पंढरपुरा वच्चा म्हूण आयिल्ली की ना हांगा तुमगे घरा जगलीर न्हिदल्ली हांव भायर म्हाका भितरल्यान तुगेलो बसयलो रडिलो म्हूण हांव भितर आयली आनीक हांव हांगा पंढरपुरा वता आसा येत तुवें तूं म्हणटा. तेन्ना ही दोळ्यां उदक काडटा म्हणटा हांव कशें म्हगेले घोवान म्हाका बांदून घाल्या, म्हाका बी पंढरपुरा वचका विठ्ठलाल दर्शन घेवका, तो उत्सव पळोवका, थंयचे वैभव पळोवका, देवाल ते मंगळ आरती दोळभोवन पळोवका म्हूण म्हाका मस्त अशें आसा. जाल्यार रे मेल परिस्थिती तशेंच की म्हळ्यार हांव कसो न्हय करो तशें ना म्हणून बेजार करती. तेन्ना ती बायल मनशां रूप घेतिल्ली देव म्हणत तिका तर एक काम कर हांव मस्तपण गेल्या पंढरपुराक हांव तुगेले हांगा राबता बांदून घेवन आनी तूं पंढरपुरा वचून यो बेगी म्हणटा. ही म्हणटा नाका 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 तशें नाका म्हगेले खातीर तूं हांगा राबचें म्हणटा. एक काम कर हांव खांब्या बिगदून घेवन राबना, हांव तुगेले मांयक सकाळींच तेन्ना करून सांगता वटूची तूं वचून घेवन यो पंढरपुरा म्हूण. तिका वत्ता आयकून कशी कशी पूण मन भुलोसून घेवन घरा भायर हाडता देव तिका बांदी रोटो सोडून घेवन ती भायर येता. तिका देव पेटोवन येता पंढरपुरा वचा सीदा वचा तुका दिंडी लोक मेळटाची म्हूण पेटोवन येता पंढरपुरा वचा. आनी हो भितर येवन घेवन सखूबाईल रूप घेवन ती घोवान कशी बांदील पळयता शी बांदून घेवन राब. हेर दिवस सकाळी माय येवन पळयता माया रुपी सखू थंय राबून आसा. माय सवत तिका पळयलें बाय हांव सांगलें आयकून अशी तुका राब तशीची म्हूण दोन मंत्रक्षशी घाल घेवन वता. घोव येता घोव बी म्हणटा शिरा बेशी तुका 4 दीस पासून एकादशी पासून तेन्ना तुका बुद्ध येता म्हूण वता. ती पडटा वय कसून दिना तो देव न्हय ताका कसो फरक पडटा तो घासता राबयलो वता.
1 दिवस येता, 2 दिवस येता, 3 दिवस येता, 4 दिवस. ही सखूबाई खांब्या बांधील तशी येसा. त्यांना माईक घोवा कोटा आश्चर्य शे. ही खंड म्हणे बैल मनुष्य बाबा पट्टा घालना गेल्यार बी कसं दी बी म्हण माग ना. ही कसं मनुष्य की कसं नाही म्हणून दिसता. इकडं घोव येऊन कसं म्हणता होय ग कसं बैल मनुष्य ग तू. 4 दिवस तुका बांधून गेलो तू द्यावाले नामस्मरण करता स्वर तुझी पट्टा सुद्धा दी म्हणून सांग ना. तुका अशी बांधची नाही तुका पाच दवरून तुला काम करून घेता म्हणून ये ना ताका सडयता आणि न्हय करतो न्हू उदक घेऊन येवा म्हण पेटयता. हो देव पापोच घेऊन उदक घेऊन येता. आता रांदा पाणी कर म्हण ते सखूबाईन जे काम करत आशिल्ले अट्टो तीक सांगताच करच्या. ती पाप हसता करता भक्त लोकां खातीर देव कसं नाही करता म्हणून शाकाचे. ते रांदा दान केलेले भारी रुजल उरता. माई माऊ घो म्हणते अरे कसं बेस्ट सकून रांदप केल्या पळय कसं रूच आयल्या पळय. ही लग्न जेवन हांगा येत न्हू इतलें रूच रांदप केलें नाशिल्लें पळय म्हणून ताणें उलंग येता जेवता आसतना. म्हणून माय तिला जरा सांग ना तू बरें रांदप केलें म्हण. देव हसता पळयता उरता आनी एक अक्षर पण अट्टो काम करता उरता सकूबाईली. हंग कसं येत की म्हळ्यार ही सकूबाई पंढरपुरा वच्चा गेली उरत न्हय तिका थंय एक दिंडी माता वता आसता रस्त्यार ती तेंगेल वर्सी वचून पंढरपुरा पावता. वता थंय चंद्रभागेंत न्हाता बाकी लोकां बरशी कची देवस्थानां वता थंय वचून पळयता विठ्ठलाल आनीक रुक्मिणीले मुर्ती पळोवन तिका दोळ भोर येता खुशी ना. ती भारी खूश जाता इतली खूश जाता की म्हळ्यार ती थंय देवाल भजन सांगता तल्लीन जाता. तशें ते देवा पांय पडता वचका न्हय ओटला का बरशी ती बी ते लायनी त्रां बगीन वता वचून देवाक पांय पडता आनी देवाल मंगळ आरती पळयता आनी देवा पांय पडता थंय तेगेलो जीव देवालान लीन जावन ते पळोवच्याक लोक उठो एकदम न्हू आश्चर्य येता लोकांक. अरे हे कसं जालें बाबा ही आमगे बरशी येयली बायल मनुष्य हांगा जीव सोडलाली म्हूण घेवन म्हटलं काय म्हणून आश्चर्य जाल्यार कसं करचें ना न्हय. इकडे तिका होर घेवन तिगेले ते मडे स्मशानावर लासून घेवन येताचे आनी तिगेले ते अस्थी ओटोची ओट्ट करून दवरताय. तिगेले गांवचे लोक बी थोडे उरतात थंय. त्यांनी बी म्हणटा अरे ही सकू अरे अशें कशें हांगा येवन मेली तिगेले घरांत वतस की ना येयलें म्हूण उलोवंक येता तांणी. हांग आनी कसं जाता की म्हळ्यार थंय रुक्मिणी बी पळयत न्हय हे ओटोचे ती कसं करता म्हणून पळोवंक घेवन हिणें जीव सोडलो. अरे मागीर घोव तरी हिगेले घरांत सकूबाई जावन आसा हांगा खरें सकूबाईन जीव सोडला. हिण गेले शेताक हांगा येवचें ना परत पंढरपुराक कसं करचें म्हूण ती विचार करता. पण ती मनांत तूं एक योजन करता आनी रात्री ते देवस्थाना भटमामाल सपना वत्ती आनी म्हणटा आनीक आज जे बायल मनशीन जीव सोडलो पळय तिगेलो ओट्टो अस्थी हाडून हांगा दवराची आनी मेगेले पांया म्हळ्यार तुला फूल घेवन तुळशी उदक घेवन ताजेर फापडाची ती परत जीव येता हाका म्हूण सांगता. ते भटमामा ऐकून आश्चर्य जाता जाग जेवच्या कशें कसं विचित्र सपन. जे तागेले विवेक ताका सांगता पुरो तू कोण पळय सपनांत सांगिल्ल्यावर देवीन पळोवचें तूं कसलो वायट आसा बाबा. तो थंय आशिल्लो लोकां विचारता ते आजी लाशिल्ले न्हय त्या बायल मनशेले ओट्टो अस्थी हाडाची म्हूण सांगता. तेन्ना लोक वचून अस्थी हाडून न्हू ती समज छंद करून अशी मांडयता. तेन्ना हो भटमामो देवील पांया म्हळ्यार फूल घेवन मनान तिगेले स्तोत्र सांगून चिंतन कर तिका सांगूंक येता आमा तूं म्हगेल्या सपनांत तुवें सांगिल्लें न्हय तशीच हे हांव तुगेलें नामस्मरण करून हे अस्थीचेर हे उदक फापडता मुखार तुगेलें चित्त म्हणून उदक फापडता. आनी तें उदक फापडच्या कशें कोणीय विश्वास करचे शकनाचे. ते अस्थी हांतुले न्हू जीव येता ते बायल मनशेले शरीर परत पयलीं कशी सकूबाई आशिल्ली तशी ती सकूबाई थंय न्हिदली उठता थंयच्यान. ते पळोवच्या लोकांक इतलें खूश येता की म्हळ्यार अट्लो पुंडलीक वरद पांडुरंग हरी विठ्ठल रखमाई वर म्हणून देवाले नामघोश करताय. तशी ही सकूबाई ते तागेले दिंडी बरशी परत तिगेल्या गांवां येवच्या भायर सरता. हांगा तिणें तें न्हयतल्या येवच्या खातीर घरा आशिल्ली सकूबाई करता की आतां येता सांगा म्हण. तें कसं करता की म्हळ्यार कोळसो घेता आनी उदक हाडच्या गेल्यावर न्हयतल्या घेता येवच्या खातीर ही खरी सकूबाई ताका पळयता आनी म्हणटा देवा म्हगेल खातीर तूं ती कळता हो देवची म्हण म्हगेल खातीर तूं इतलो तो कश्ट घेतलो म्हणून पांय पडता. तेन्ना ही माया रुपी सकूबाई तिका म्हणटा तूं म्हगेली अगदी अत्यंत प्रितीच भक्तीनी तुका एकादशी वचून म्हगेलें दर्शन घेवंक म्हण आशिल्लें न्हय म्हूण हांव तुका थंय पेटयलें
तू काय चिंता कर नाका हांव कसं कम हांग केली म्हणून आम्ही भक्त लोकां खातीर कसं नाही करच्या तयार आसा म्हाका भक्ती श्रेष्ठ आता तू तुगेलो घोवाघर वच कळस घेवन म्हूण थंय अंतर्ज्ञान जगता देव तशी घरा येता घरान कळस बिळस दवरता तेजे पासून ते गांवचे लोक बायल उरता न्हय सखूबाई वर्शीक थंय वचून सखूबाईल मायक सांगता यशेश थंय मेल्ली इकडे एक जीव आयलो तेन्ना आयकुचें मायक एक म्हणून आश्चर्य जाता अरे हांगा घरान थंय बी सखूबाई आशिल्ली ती सखूबाई कोण ते नोटलो म्हणजे तो देव सखूबाईल रुपान तुमगेर आशिल्लो तेन्ना मायक एक म्हणजे तिगेलें मन परिशुद्ध येता ती मस्त बेजार करता ह्यो देवाले आमी कामां करून घेतलो वे म्हूण ती सकूक टेप मारता चेडा तुगे निमित्तान आमी देवालेक दर्शन आमकां जालें म्हूण ते सुने मस्त ती मोग करता तेन्नाच्यान तेंगे घरांत अट्टो लोक विठ्ठलाल भक्त जाता अट्लो प्रितीन जाता ती सुने बी अगदी तिगे पट्टान जाल्यार चेडावर पळोवन घेता नंतर ಒಟ್ಟು ತನ್ನ ಚಾರಿಲಕ್ಕೆ ಮಾವು ಮಾಯಿ ಸಕ್ಕು ಹೂ ಒಟ್ಲೋಕು पंढरपुरा वचून परत विठोबाल दर्शन रुक्माईल दर्शन घेवन तांगे गांवां येता आनी खोशयेन उरयेन घरा बाग लायिल्ले हरिदास लोकांक आनीक सेवा करता धरता खोशयेन उरता